नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. आयतारा 4 राज्यांचे निकाल आयले आणि आर्थिक मेळाव्याल्या जाणकारांक मोठ्या इन्व्हेस्टरांक ते बरेच मानवले. सोमारा मार्केट उक्ते जाले ते लायफ टायम हायचेर सुमार 300 पॉइंटा वयर आणि पुराय दीस बाजारात पॉझिटिव्हिटी उरली. सरकारी कंपन्यो, बँक, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रियल्टी सेक्टरातली तेजी पळयल्यार 2024च्या निकाला विशीं मोठे इन्व्हेस्टर आश्वस्त आशिल्ल्याचे शिनाल मेळटा. मार्केटाक राजकीय स्टॅबिलिटी आणि उदरगत महत्वाची. आज निफ्टी इंडेक्स 20,601चेर 300 पॉइंट गॅप अप उक्तो जाल्लो. 20,507चो लो टेस्ट करून इंडेक्सान 20,702 मेरेन नव्या लेवलाचेर रेकॉर्ड हाय तयार केल्या उपरांत निमाणे 20,686चेर पॉझिटिव्ह बंद जालो. सेन्सेक्स 68,435चेर उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंपा मेरेन इंडेक्स 1,383 पॉइंट चढून 68,865चेर क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात आयशर मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, BPCL आणि ICICI बँकेचे शेअर टॉप गेनर्सात पॉझिटिव्ह क्लोज झाले. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप लुजर्सात HDFC लाईफ, ब्रिटानिया, HCL टेक, सन फार्मा आणि विप्रो काय प्रमाणात नेगेटिव्ह ट्रेड जावन टॉप लुजर्सांच्या वळेरेंत पावले. आयच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो आयशर मोटर्स. आयच्या बुल रनात आयशर मोटर्साची स्पीड बऱ्यापैकी हाय. आयशर मोटर्स सुमार 60% चढून नव्या लायफ टायम हायचेर पावलो. कंपनीन 4,200 रुपयाच्या नव्या लेवलाचेर नवो 52 वीक हाय तयार केलो. आयशर मोटर्साची 350cc बुलेट सेगमेंटाची सेल्स ग्रोथ 13%च्या वयर पावल्या. कंपनीच्या युनिट्स विक्रीत देशी आणि विदेशी मार्केटात बरी ग्रोथ आसा. आज दीस अदानी ग्रुप कंपन्यांचो. वेचणूक निकाला उपरांत मार्केटात अदानी ग्रुपाचे चडशे शेअर 10%नी चढले आणि 7 ते 8% ग्रीन क्लोज झाले. अदानी ग्रीन एनर्जी 9.5% पॉझिटिव्ह बंद. अदानी एंटरप्राइजेस 60% वयर बंद. अंबुजा सिमेंट 7.5% चढून क्लोज झालो जाल्यार ACC सिमेंट 6.5% वयर चढलो जाल्यार अदानी पॉवर 5% आणि अदानी पोर्ट्स 7% चढलो. BPCL कंपनीचो शेअर 21 रुपयांच्या डिव्हिडंड आणि मार्केटातल्या रॅलीच्या नेटार 5.5% चढून नव्या 52 वीक हायचेर पावलो. कंपनीन डिव्हिडंडा खातीर 12 डिसेंबर एक्स डेट जाहीर केल्या. BCL इंडस्ट्रीज कंपनीक ऑयल मार्केटिंग कंपन्यांकडच्यान इथेनॉल सप्लायची ऑर्डर मेळिल्ल्यान शेअर 10% चढून नव्या लायफ टायम हायचेर पावलो. इन्फ्रा जायंट लार्सन अँड टुब्रोय आज नव्या लायफ टायम हायचेर पावलो. आज मार्केटात बँक निफ्टीनूय 46,884चो नवो हाय गाठलो. बँक निफ्टीन सुमार 1,617 पॉइंटाची रॅली. आयच्या सेशनात 144 स्टॉक्स अपर सर्किटार आणि 287 कंपन्यो 52 वीक हायचेर ट्रेड जाल्यो. फक्त 13 कंपन्यो 52 वीक लोचेर पावले. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.